बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 96 वोळ Psalm 96 verse 13. सर्वेस्परा मुखार कित्याक तो येता, पृथ्वेची मनसुबी करूंक तो येता. नितीन तो संवसाराची मनसुबी करतलो, सतान तो राष्ट्रांची झडती करतलो. होय मोगाचनो मळोक मरयेच्या नव्यानाचो 6 दीस विषय मोरी भुरग्याच्या देण्या पासत दिन वाजता. आज बाळोक मरये संगी मेळोन आमी संतोष पावया, नेणट्या भुरग्यां संगी मेळोन सुम्याक आराधन करया, नमान करया, वंदिया गावया आमी गीत आमच्या बुकान 08 पेज 191. ताची काकूळ तामचेर देवच्या, ताची बेसांव आमी जोडच्या, ताका वंदिया, खलदेवनी नमान करया. आयलाव धनिया कर दया, आयलाव धनिया कर दया, दाखय सोम्या तुझी माया, दाखय सोम्या तुझी माया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सरासरानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया सोम्याक वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सरासरानो जनांगानो देवाक वंदिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वंदन तुका, नमन तुका, हालेलुया. स्वर्गी महिमा तुझी सम्यास, समय स्पुर्या समय मिळून, बाळोक मोरये संगी मिळून, सर्गी दलमान समय सामे संगता मिळलेले आमच्या कुटुंबा समय मिळून
नंत्या बाळच्या स्वरांत तुका वंदिता नमान करता आराधन करता तू देव देवस्तो देवराय सुराय आमचो समेसर वंदन म्हणून वळखता नमान तुका आराधन तुका वंदन तुका हालेलुया 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 कीर्तन 120:7 कुटुंबाचें कीर्तन जावन आसा आज भुरग्यांच्या दिना खातीर देवाक अर्घां दिता आसतना भुरग्यांच्या नेण्ट्या बाळशां सगळे मेळोन देवाक आराधन आमी करता आसतना तांचे खातीर आमी आज मागता आसतना ह्या कीर्तनाच्यो 3 वळी आमचे करून घेवया Psalm 127 verse 1 and 1 to 3 कीर्तन 120:7 पहिली वळ थावन तिसरी वळ म्हजे प्राण म्हणा जर सर्वेस्पर घर बांदिना जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहारेकारांचो पहरो व्यर्थ सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेतात घाम पिळून दिसपडतो ग्रास जोडशात तरी सगळें व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेंत तें दिता भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे खुशीचें फळ ताचें दान भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे खुशीचें फळ ताचें दान वैमगाळ भवनान बरीनो भुरगीं निचाकी सर्वेस्पराचें देणे जावन आसा खलील गिब्रान म्हणलो अशें म्हणटा आमचीं भुरगीं आमचे तावन येनात आमचे तावन येतात तें खरें पूण ती आमची न्हय देवान दिवची देणी जावन आसात देव ताच्या मोगाच्या मनशांक इश्टांक भुरग्यांचें देणे फावो करता कोणेय मनशान भुरगीं करूंक जायना भुरग्यांचें देणे कुटुंबान संतोश हाडटा देखून रविंद्रनाथ टागोर म्हणटालो एक भुरगें जल्मतना देव आनीकी संवसाराचो कितलो मोग करता म्हणलो संदेश हाडून येता गॉड स्टील लव्स द वर्ल्ड एक भुरग्याचें देणे म्हणटना संतोश आनी हो संवसार मनशा मुखार वेता देखून आज बाळोक मरये समय मेळोन भुरग्यांच्या देण्या खातीर ती अर्घां दिता आसतना आमी समेस भुरग्यां खातीर भुरग्यां सवय मेळोन देवाक अर्घां दिवया ताची महिमा गावया आमच्या बुकांत आमी गीत काडया H17 पेज 80 जय 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 देवा बापाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवांग जय 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 देवा बापा जेसू जय 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 जेसू ख्रिस्ता पवित्र आत्म्या जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा समय भुरग्यां समय मेळोन आंजा समय मेळोन आज समयाची स्तुती करूं आंजा संगीत गावया आमी महिमा देवाची आंजा संगीत गावया आमी महिमा देवाची मोडा ताळ्यान करया आमी स्तुती समयाची मोडा ताळ्यान करया आमी स्तुती समयाची जय 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 देवा बापा जेसू जय 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 जेसू ख्रिस्ता पवित्र आत्म्या जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा संतोषान आनंदान उल्हासान कित्याक भुरग्यांचे देणे आमकां संतोश हाडटा आमच्या कुटुंबांनी आमच्या
आमच्या संवसारान देव आमचो आनीक मोग करता म्हणलो संदेश हाडटा देवाक संतोषान उल्हासान घालया स्तुती करया संतोषाची गितां गावन उल्हास्या देवा संतोषाची गितां गावन उल्हास्या देवा काळजांत तावन उपकार बावून दिनवास्या सोम्या काळजांत तावन उपकार बावून दिनवास्या सोम्या जय 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 देवा बाबा जय 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 जेसू ख्रिस्ता पवित्रात्म्या जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा निरंतरी बाबा खुदा पवित्रात्म्या आराधन स्तुती मान आणि महिमा दिव्यास एक तरांगभुरग्यां खातीर तांच्या देण्या खातीर सर्वेस्पराचे देणे म्हूण वळखून तुज्या कुशीचें फळ म्हूण वळखून ओगडा मोगन बापाक आमी आराधन करया ओगडा मोगन बापाक आमी आराधन करया ओगडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया ओगडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया ओगडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया ओगडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया विश्वास पोनी सकळ आमी वाटाची दर्या विश्वास पोनी सकळ आमी वाटाची दर्या जय 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 देवा बाबा जय 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 जेसू ख्रिस्ता पवित्रात्म्या जय 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 पवित्रात्म्या त्रिएक देवा जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 देवा हालेलुया 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 Thank you Lord हरिज्ञान कावळा महिमान स्तुती आणि मान सर देण्याच्या दाताने सर बरे आणि संपूर्ण देणे आमकां भुरग्यांचे देणे फावो करचे जीव दिवच्या जीव दाताने कसा वर्गांत कसा मान महिमान स्तुती हालेलुया 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 वैमगाळ भवनान बयनो आज मळोक मरी येसुवे मेळोन भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी अर्घां दिता आसतना आमी जाकी समजता भुरगीं देवाचें देणेंच म्हणून आनी हें देणें म्हणून वळखून सबार जाणां वडिलां आज भुरग्यांचें संरक्षण करतात तांचे खातीर त्याग सॅक्रिफीस आनी करतात एक सांतीन तिचें नांव सांचियाना बेरेटा मोल्ला म्हणून 1962 तिका फकत 39 वर्सां 39 वर्सां प्राय त्या वेळार चवथ्या भुरग्याक ती गर्भेस आसतना चियाना इमानुएल म्हणल्याक ती अंतरली 42 वर्सां उपरांत 2.5 वर्सां उपरांत तिका 2004 इस्वेंत मेयाच्या 16 तारखेर पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान सांतीन म्हूण पसारली आनी ह्या कार्याक तिचो पती जिवंत आसलो आनी तेगा भुरग्यां सांगाता तो हजर आसलो म्हणटात आतां कितें जालें सांचियाना बेरेटो मोला चवथ्या भुरग्याक गर्भेस आसतना तिच्या गर्भांत फायब्रॉयड ट्युमर आसलें गर्भ मुखारून वेल्यार तिच्या जिवाक आपाय आसा म्हणून वैजांनी सत्राय दिल्ली आनी वृत्तेन ती एक भुरग्यांची वैज जावन आसली पूण तिणें वैजांनी सांगिल्ल्याची गंभीरता तिका कळीत आसली जाल्यार तिचो जीव रिस्केर घालून त्या चवथ्या भुरग्याक तिणें जल्म हाडलें आनी उपरांत थोड्याच दिसांनी एका सप्त्या भितर ती अंतरली देखून जुआंव पावल दुसरो तिका सांतीन म्हूण पसारतना म्हणालो कोणाक विशेष सॅक्रिफीस करचें धैर्य आनी संपूर्ण रितीन जिणी देवाक समर्पूचें मौन आसा तसल्यांची मात्र जिणी
सार्थक जाता. पळया ह्या संतीने बरी कितलीशीं आवय बापाय वडिलां आसात आज. भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दितात आनी अर्गां मातनी भुरग्याक जल्मा हाडल्या उपरांत ताचें संरक्षण करतात आपलो जीव सयत रिस्केर घालन. पूण आनी एका कुशीन आमी पळोवंक गेल्यार आज संवसारांत एक वेवहारीक चिंताप आसा, मेटिरियलिस्टीक थिंकींग म्हणटा हांव. आनी तें आज मातसो प्रभाव आमच्या समाजेर आमच्या भावार्थांती घालून आसा. पयलें चिंताप आसलें तरणाट्यांचें आर्विल्ल्या दिसांनी चेडूं भुरगें नाका म्हणून, पूण आज सबार जाणां भुरगींच नाका म्हणून गम्मत वा कुशलायेन आपलें जिवीत कम्फर्ट कल्चर हेरांच्या भुरग्यांक आमी आदार दिता म्हणलें चिंताप आज आयच्या संवसारांत दिसून येता. तें मात्र न्ही, आज गर्भपाती सडला मनशाक दुबावना. सुमार वर्साक संवसारांत हरी एका वर्सा एका समिक्षे प्रकार 50 करोडांच्या की चड गर्भपात जातात. खंय आमच्या गांवांत कांय उणें ना. आज मुगाळ भावा आनी भयणी, मनशा जिवाक मोल ना, पूण आमी पळयता आनी एका कुशीन मनजातींक मेळटा तो मान सयत मनशांक ना. मनीस मनजातीचो चड मोग करूंक लागला. पापा फ्रांसीस म्हणटालो, मनशाचो मोग सोडून मनजातीचो मोग करचो तें एका रितीन स्वार्थ जावन आसा, सेल्फिशनेस जावन आसा. आनी भुरग्यांचो जीव काडटलीं, गर्भपात करतलीं आज माध्यमाक लागून, विविध कारणाक लागून ही एक खूण म्हणूनय तांकां भोगना. मुगाळ भावा आनी भयणी, देखून आज आमी मागी जाय गर्भपात करतल्यां खातीर, हाका कारण जावनशां खातीर, हाका सहकार दितल्यां खातीर. पापा जुआंव पावल दुसऱ्याचें एक परिपत्र आसा, जिवाची सुवार्ता म्हणून. त्या परिपत्रांत तो अशें सांगता, थोडीं मनशां गर्भ संभोवल्या उपरांत थोडे दीस पर्यंत तो मनशा जीव न्हय म्हणून गर्भपात निर्वोग म्हणून मानून घेतात. पूण गर्भ संभोवण्याचे सुरवेर तावनूच तो जीव आवयचोय न्हय, बापायचोय न्हय, ती एक नवी व्यक्ती. जर हें भ्रूण म्हळ्यार फिटस ह्या वेळार मनीस न्हय, तर तें केदाळय मनीस जावंक साध्य ना. देखून जो कोण गर्भपात करता, जावं तो वैज वा सहाय्याक ताका कुमोग करचो वा हेर, ते सुखीदार जातात. देखून जो कोण गर्भपात करता वा करूंक आधार दिता, तो वा तें आपणाकच पवित्र सभेच्या एकवटांत भायर घालता आनी पातकांचें बक्षाने जोडता म्हणसर ताणें कुमगार सेवचे परी ना. मुखार भावा आनी पवित्र सभा भुरग्यां खातीर वा एका जिवा खातीर रावता, झुजता. देखून आज आमी मागी जाय गर्भपात करतल्यां पसत मात्र न्ही, हें सडलां. देखून आज भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दित आसतना मागचो आमचो कायदो जावन आसा. भुरग्यांचो जीव राखा जाय, एका गर्भान भुरगें सुरक्षीत आसा जाय. कितले कश्ट जाल्यारी, कितले समस्या आयल्यारी त्या गर्भ मुखार व्हरून भुरग्याक जीव वा भुरग्याक जिविताचें देणें दिल्लो देवाचो आदार मागून मुखार सरचें मस्त गरज आसा. आज सबार जाणां भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना भुरगीं नातिल्ल्या खातीर आमी मागी जाय. कितलीं जाणां भुरग्याच्या देण्या खातीर लाल येतात, आश येतात, एक भुरगें तांकां मेळा जाय म्हणून तांच्या कुटुंबाक आजारी जिवितान, आनी थोडी बुडी मेळनातल्या वेळार समाज तांकां खेणटा, हिणसिता. तें सोसूंक जायनासतना सबार बुडी सबार जाणां कंगाल जातात, निराश जातात. आज तसल्यां खातीर आमी मागया. तरी एक रिबोर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या. आज भुरग्यांच्या देण्या खातीर मरये माये बाळोक मरयेसूय आमी देवाक अर्गां दिता आसतना तुमेच खातीर आमी मागया. भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान नेणटीं गर्भांत वाडून आसचीं, जावं तें भ्रूण फिटस कोणेंय ताचो नाश करिना जावच्या, पोस करच्याक आनी तो गर्भ तो जीव मुखार व्हरच्याक देवाक आमकां समेस्तांक समर्पण करून कव्या आमी गीत समर्पणाचें L13 पेज 162. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सुमया. I'm your child, I'm your child.
तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या मागे आमी कोण गर्भपात करता ताका कारण जातात हर गर्भपात करची तसलीं कानुनां थोड्या देशांनी आयिल्लीं आसात सगळ्यां खातीर आमी मागे सगळ्यांनी जिवाचें संरक्षण करच्यात कधी तरान त्या नेमत्या भुरग्यांचें संरक्षण करच्यात सगळ्यांची काळजां मनांत तसा पडूं पवित्र आत्म्या मुखांतर तांकां जायशी जन्माय दी म्हणून ती मोवाळ करूं म्हणून तुमी सांगातीर आमी मागया वाट दाखय सुम्या वाट दाखय वाट दाखय तूं वाट दाखय सुम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सुम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावोन वाट दाखय तूं वाट दाखय सुम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सुम्या मागे आमी सर्वांत सांगता वाट दाखय तूं वाट दाखय सुम्याक समर्पण कर एक दीस एक घडी तूं मुझे संगी रावोन वाट दाखय तूं वाट दाखय सुम्या मागे आमी कोण भुरग्यांच्या जण्या खातीर मागतात कधी एक तरान खासारी जोडी भुरगीं नातली कंगाल निराश जाता देव तांकां भुरग्याचे जणे फावो करूं म्हणून सवार जाणां वांगडी वाट धरची आसात भुरग्याच्या जण्या खातीर जावं सरोगेट मदरहूड IVF तसलें सुम्याक सुमाव वसना तसलें संगतीकार नासा देव तांची दया करूं तांची मनां काळजां उजवाडूं कावडतांत आनी लागीं सरोंक सुम्या कडेन मागोंक सुमी तांकां तेणें दिता म्हण बरवूसन तुम्याक उलो मारूंक हर एकल्याक राखो आनी सांबाळो म्हणून सुबेज सांगातीर आमी मागया समर्पण करया आमच्या कुटुंबांत कोणी कश्टांत आसात भुरग्याच्या जण्या खातीर मागोवन आसात आशय लाव येवन आसात खंयच्याय वायटांत आसात तर तुमी तांकां सुटका दिवन राखो आनी सांबाळ म्हणून आशिर्वादीत करूं म्हणून मागया राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावोन राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या वय सुम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका हर एक लांब तूं राख आनी सांबाळ सुम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावोन राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या आमचे दोनी हात बरे आनी म्हणया तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावोन तुझें बाळ हांव तुझें बाळ दोनी हात बरे आनी स्तुती करया हालेलुया हालेलुया सुमेस भुरग्यां खातीर आज मागता भुरग्याच्या जण्या खातीर आशिमच्या लालीमच्या एक सोड्यां खातीर गर्भपात करतल्यां खातीर गर्भपाताक वळोवंक आमच्या जण्यांच्या बाळशां खातीर आज संवसारी व्यावहारीक चिंता पासा करून भुरगीं नाका म्हूण चिंतल्यां खातीर सुमी ताचें येवचें ताची खुशी तांकां कळीत करूं म्हणून
तांकां आशिर्वादीत करूं तांची मनां काळजां तो मोवाळ आनी काकुळचें करूं म्हणून आमी मागयास. Jesus, we pray in your name, bless us, have mercy on us. आमची सुमेसांची आमच्या एक मागण्याची त्या सर्वांची पण दया कर. तुझ्या नावान तूं आशिर्वादीत कर. तुझ्या योजना कुशेक आमी गलतीमान घालून सुम्या हर एकल्यान तूं चलोन व्हर म्हणून आमच्या कुटुंबान दे सुम्यास दरमेसांची एक रान पिडीन कश्टां संकश्टांक वायटाक ते बेसाराक निराश कंगाल जाल्यांची दया कर. Bless us, heal us, sanctify us, especially children, ल्हान भुरग्यांक, नेमक्या भुरग्यांक सुम्या आशिर्वादीत कर. Bless us. Hallelujah, hallelujah. आमी विविध सवां खातीर आज मागता जल्मा दिवसाची रान करची. सोनल रिया फर्नांडीस गुरुपुर केकंबा. 9th birthday Teresa Maria Mendonça. Angel Lobo Pune. Winona Louise Toronto Canada. Sheila and Elias Krasta Falnir. 75th birthday of Stanley and Aida Krasta Falnir. Birthday William James D'Souza Kalyanpur. तशेंच Arun Morris Bindur. Kazarची anniversary Sharon and Agnello Saravo Dubai. Ergandi Mukam Kamisarla Ryan Siquera Kinigoli. Clement Lobo Balok Mariacha Manak Magundi Town. Joseph Lobo आणि Burgi Dubai Town. Godfrey Fernandez Hyderabad. तशेंच Sanita Korea Udupi. प्रत्येक त्या सवां खातीर Michelle D'Souza आणि कुटुंब USA. Rohan for his eyes and health by Catherine Almeida Mumbai. Anasil D'Souza Permanur. Barabalai Katir healing of Manisha and Silavas Bangalore. तशेंच normal delivery खातीर बऱ्या भलायकी खातीर निश्मिता कुंदापूर. शिबा D'Souza for safe delivery. त्या वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. डोनाल्ड मेंडोन्सा कुलशेखर. रिचर्ड पिंटो 5th death anniversary उत्तूर टाउन. संतान लोबो महिन्यास उडास कारकोल टाउन. जेकब 9th death anniversary. जॉन आणि आयरीन D'Souza मुंबई. प्रकाश जोशी कॅनडा. Pashao and D'Souza कुटुंबान सल्लेल्यां खातीर अपोलिन Pashao जेपू. 53rd death anniversary Cecilia De Silva Mangalore. Rodriguez कुटुंबान सल्लेल्यां खातीर Letty Louise Peda Road. Felix Montero Kulur. Celine De Costa Mira Road. Piat Pinto and Miguel Pinto Bangalore. Leo Lobo and Lily Lobo Bangalore. William Chandran Mangalore. Christine Permanur, Carmen and Vincent D'Souza Wakola, the 29th death anniversary, Dulcin De Silva. Yate Samaswe, Sumay Samchinta Sama, Pradik Ran Burgyang, Sumayak Samarpan Kan, Tachim Besau, Amisun Gavia. प्रवेश गीत दैव ज्ञान अंबू कांता हूँ. गीत नंबर ये 18 524 पेज नंबर 26. वंदिया सर्वेस पोराता गानावळ्या महिमाताची गाजूया वैभवताचो परगट्या देवानी रायतो बोळभोंत भरतो रसनार सर्गा संसारासो महिमानी स्तुती वियोल विण्याचेरी वंदंतचे चरणी वंदिया सर्वेस पोराता गानावळ्या महिमाताची गाजूया वैभवताचो परगट्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा
देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो, नव्यानाचो सवो दीस बाळोक मरयेक आज आमी मान करता आसतना विशयी जावन आसा. भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवचें आनी मागचें. आज आमकां तो संदेश सोमी आयच्या वाचपांनी दिता. सोमयात आमी सदांच विश्वासी रावोंक आमच्या मिसावांत जिवितान ताचेर बरवूसोन आमचें मिसांव करूंक सोमी आमकां आपयता. आज हांव मीस करता आमकां दग दितल्या पासत आमी मागया. आज मणिपुरा खातीर आमी मागया. भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना ताच्या देण्या खातीर आमी अर्गां दिता आसतना गर्भपात करतल्यां खातीर गर्भपाताक वळोवंक जावच्या सुमेस्त भुरग्यां खातीर आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी धांपया. संगीत काजारी जिवितान भुरग्यांचे देणे नातल्ल्या जोड्यां खातीर देव तांकां आशिर्वाद घालूं म्हणून आमी मागता आसतना हे बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमकां तयार करया. आमचीं पातकां आमी वळखुया. सबार पोटी आमी आमच्या मेसवान जिवितान विश्वासी रावोंक नातल्या खातीर देवाचेर आमची पाती आनी उणी जाल्ल्या खातीर संवसारी चिंता प्रकार आमी मुखार गेल्ले खातीर आमची पातकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. Krista काकूळट कर. Krista काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां त्रास आनी दग्ध दितल्यांचो मोग करूं जेजू वरवीं तुवें आज्ञा दिल्याय. आमकां वायट करतल्यांक बरें करून आनी पेल्याच्या पोऱ्याक वज्याक आमी खांद मारून नवे समर्थीचे उपादेश पाळोवंक आमचीं काळजां मोना मोगान पेटय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. सांव पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजे म्हणून आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरांबरी कथिबरीत जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवान जालो हे आमी सत म्हणटा जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्याची शिकोवण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना. परमाणाचे गरजणेक श्रेश्ठ बडव्यांच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरीच्या आवाजाक सोमीस स्वताच सर्गिंतावणी देंवतलो. तेवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवरून मोर्न गेल्लीं पयलें उठतेलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक
तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोंक कुपांचेर उखलून व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या देखून हें सांगून एकामेकाक बुजोवन दिया. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. प्रितमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. प्रितमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सेरेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सेरेस्पराक सात गितां गाया. जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विजमितां कळया. श्लोक. प्रितमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सरेस्पर करस व्हरतो. सर स्तुती पावो जाल्लो. सर देवा मदें तो बेजय जाल्लो. जनांगाची देव फकत बोंबी. श्लोक. प्रितमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हासू आख्खो संवसार. गरजो दर्यो सागर आनी तांतले सर. पळ पिकां सवे उल्हासू भुंय भाटां. संतोसान आलो दोलो रुखां झाडां. भरलेलीं राणां वणां. श्लोक. प्रितमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासू येता त्या सरेस्पराक. वय येता तो प्रितमेची मुनसिबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान सोमेस्त जनांगाची नितीन तो जडती करतलो. श्लोक. प्रितमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवाये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचून उबो रावतस ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो आडनो दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेद आसल्यांक सुटका. कुर्ड्यांक दिश्ट. दंडसितेल्यांक सवकासाय बसवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. ते म्हणाले, ओ जुजेचो पूत न्हय. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधव्यो आसूंक आसल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकलेस लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्त प्रांत्याच्या एक विधव स्त्री सरसी.
तशेंच एलिजेव प्रवादीच्या काळारी इस्रायलान सबार कोटकार आसूंक आसले तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगांत आसले समेस्त रागान खोडखोडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचें शहर बांदून हाडिल्ल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सकला लोटून घालचो म्हणून तांची आलोचना जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान सिदा उतरोवन आपली वाट धरून चल्लो. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणो, मदर तेरेजाची एक सांगणी तुवळ तुवळू हांवें सांगची. आज परत उडास सकाळीं ती म्हणटाली, वी आर कॉल्ड टू बी फेथफूल, नॉट टू बी सक्सेसफूल. आमकां देवान विश्वासीपणाक आपयलां, यशस्वी जावंक आपोवना. देखून आजचो संदेशाच्या वाचपांनी उठोवन दिसता, देव आमकां विश्वासीपणाक आपयता. पळय जेजू जाल्यार ताच्याच गांवांत नाजरेतान वेता आसतना ताचें मिसांव कितें म्हणून परगडटा. इसायाचो कोवळो खांड देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळांक बरी खबर, दणसतल्यांक सवकासाय, कुरड्यांक दिश्ट, हे म्हजें मिसांव म्हणून तेंच मिसांव जेजून केलें. पूण ताच्याच गांवांत ताका मान मेळोना. पयलें ताची प्रशंसा केली थोड्यांनी, पूण थोड्यांनी ताका तिरस्कार करून उपरांत ताका व्हरून थंय लोटून घालून काडचो म्हूण चिंतलें. पूण जेजू केदाळय ताच्या जिवितांत प्रशंसा आशेवना, होगलीक आशेवना, नो पॉप्युलॅरिटी. पूण ताचें मिसांव सदांच देवाक बापाक कुशेकाल विश्वासी जावन ताणें केलें. तो संदेशाच्या पयल्या वाचपांत आसा. जां पावल म्हणटा तेसलोनिकांक बरोवन, सुमयाचेर बरवूसोन रावा, विश्वासी रावा. तो जेजू कसो मेलो, जिवन जालो, परत येतलो, तो वळ आमकां खंडीत विश्वासी आशिल्ल्यांक देवा थंय एक जावंक जाता. हा संवसार मोगाळ भवा आनी बरी नांव आशेता. वस्तू जाणां आमी थोडे फुडें आमच्या जिवितांत नांव जाय, स्थान जाय, मान जाय आनी कितें होगलीक जाय मनशा सैबाचें. थोडे फुडें आमी इंटरनेटार आमी पळयता आमची मिसांव आराधना कितल्या जाणांनी पळयलें. हाव मेनी व्यूज, हाव मेनी लायक्स. पूण आनी रितीरेन कितलो लोक आसलो. पयलें विचारचें, कितलो लोक आहलो थंय? हजारांनी लाखां गांठल्यान आहलो गी. मोगाळ भवान म्हणी आमी नांव. देव आमकां तें विचारिना. भोवशा हांव मेल्या उपरांत देव म्हाका विचारना कितल्यो रितीऱ्यो दिल्याय, कितल्या जाणांक बरें केलाय, कितल्या जाणांचे देमसार धांवडायल्याय, तें विचारना. मत्तेवाचो सुवांजलावचो 7:20 आनी 1 आमी वाचल्यार, म्हाका सुमया सुमया म्हणटले सक्कड सर्गींच्या राजांत रिगानान. पूण कोण म्हजी खुशी करता, कोण आमी आमच्या बेसांत मिसांवांत विश्वासी रावता. आज भुरग्यां खातीर मागता, भुरग्यांच्या देना खातीर मरये माये बाळोक मरये सवय मेळून आमी अर्गां दिता. आज भुरग्यां खातीर कोण तांच्या जिवाचो पोस करता, गर्भापात करिना. भुरगीं देवाचें देणें म्हणून खरी एकलीं तसो रक्षण करतात आनी ताचे खातीर झुजतात. तसलें कानून आसा जावंक पुरो संवसारांत, पूण तें आमकां सोमाव वचना. कित्याक आमी देवाची खुशी, देवाची योजना संवसारी रीत न्हय, पूण देवाची नियमां पाळचीं जायचय. तर आमी मागया मोगाळ बाबा आनी बरी ही कृपा आमचे खातीर, आमच्या जिवितांत मिसांवान देवाक आमी विश्वासी जावं. सुमी आमकां कृपा दिवं. आमेन. कानगे सुम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो भेटयता बापा
मोगासो अर्पिता हांव तुका गोरचो मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ता कुडगती तूं आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक बेळक्या पयस दबा सर्वस्पोर म्हणून घे भोव मुगाळ बापा आमी दुस्मान आसतना आमचे खातीर मरोन जेजून आमकां तुज्या वेंगेंत हाडली हे तुज्या पुताचें बलिदान आमचेर आड आसलेल्या पासून आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं समेज मनशां कडेन शांती समाधानांची येवंक आमकां आदार मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदर ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सरगारी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून दनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेस्परीचे वांजतस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतासो गोट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन हो भावार्थासो गोट आमी परगडता जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुणारगत सेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकटाय कर म्हणून आम्ही नम्रतेने मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची खाकळोत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकार मरिये देवाची माया संगती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू संगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आम्ही सर्वांनी आमच्या आमच्या बेसा प्रकार मिसवा प्रकार सुम्याची देख घेवन सुम्याक विश्वासी रावन आमचे मिसांव करूंक सुम्याची कृपा आनी आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सकयल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुणिया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मानार्थ्या त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार. खंती बेसारायंतली आमकां निवार आनी सोर आकांत आकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमार तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताची बरी विश्वासीपणाक आपोवणी दिल्लो जायशी कृपा दिता. तो संवसाराचे आमचे पाप करतात ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें आमचे म्हाका पावना देवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. हे म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सुम्या परता. घरी येऊन पावला काळजा दरवू गळून रावला. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दरवू गळून रावला. रास्तू करया पिडा निवा
करता तुझ्या येण्या नाकून रावता ये वेगी ये मग लालेन मागता ये तू सोम्या परता ये तू सोम्या परता. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा या शांतीच्या बलिदानावर मी समेस मनशाकडे शांतींची येवंक आमकां फावो कर. सगळी दुस्मन कांय भेद पयस करून एकामेकाक भावपणाच्या मोगान समजोंक आनी वेंगोवंक आमकां आनी आमच्या दुस्मनांक तुज्या मोगाच्या आत्म्याचे सुभम कृपेन भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मळोक मरयेच्या मनाक आज आमी सव्या दिसाचें नवें करता आसतना भुरग्यां खातीर विशेश तरान आमी मागया. आमा बसत विनाती कर बाळोक मरिये ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. मरियमचे मोगाळी माये तुका गब्रियल दुतान हाडिल्ली बरी खबर मोगान तुवें स्विकार केली. तुज्या गर्भांत आसच्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें मोगान वागयलोय. अशें देवाच्या येवजनाक तुवें कल्तिमान घाली. आमच्या सर आवय बापायक तुज्या हातान समर्पिता. देवान तांचे मरिफात ह्या संवसारी दिवच्या त्या जिवाक तांणी मोगान स्विकार करूंक आनी तांची जतन घेवंक देवा बापाचो आदार मागोवन धाड. गर्भपात करतल्यांची मनां काळजां तूं उगड. भुरग्यांचें संरक्षण करूंक घरी एकल्यांक जाय अशी कृपा दी. आज ह्या नोवेनाक हजार आसल्या सुमेस्तांक प्रत्येक तरान भुरगीं नातल्या सोड्यांक देणे फावो कर आनी अनेंत्या बाळांचे तुज्या पुता तावन आशिर्वादां मागोवन धाड म्हूण मागता. तुजे कुशीन बाळ जावन जल्मल्ल्या त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाकी उनकुर सजे कुर्वे आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांते